हार्डवर्क नेवर ब्रिंग्स फटीग बट इट ब्रिंग्स सॅटिस्फॅक्शन ही लायन आमच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची. हाचो अर्थ असोच की कश्ट केल्यार केन्नाच थकवो जाणवना, पूण तातूंतल्यान समाधान मेळटा. राजकारणांत समाजकारण घेवन लोकांच्या इश्यूचेर पोटतिडकीन वावुरपी खूबच कमी लोक मेळटा. तातूंतलोच एक माविन बाब गुदीन. माविनाची राजकीय कारकीर्द काँग्रेसींतल्यान. कारकिर्दीचे सुरवेक युथ काँग्रेसचो फुडारी माविन 1989 पयले फावट आमदार जालो. उपरांत मंत्री. गांधी घराण्या कडेन थेट संपर्क आशिल्ल्या कांय फुडाऱ्यां मदलो माविन एक. काँग्रेसींत आसतना ताका 2 फावट मुख्यमंत्री जावपाच्यो संदी आयिल्ल्यो, मात राज्यांतल्या अंतर्गत राजकारणाक लागून त्यो हुकल्यो. सध्या फाटलीं 6 वर्सां माविन भारतीय जनता पक्षांत आमदार मंत्री. इतलोच न्ही, सध्या गोंय विधानसभेत 40 आमदारां मदीं रवी नायका बरोबर सगळ्यांत सिनियर आनी अणभवी आमदार माविनूच. रवी आनी दिगंबरा इतलो सुमार 29 वर्सांचो आमदारकेचो अणभव. सध्या तो दोतोर प्रमोद सावंताच्या मंत्रिमंडळात येरादारी, उद्देग, वाणिज्य, पंचायत आनी प्रोटोकॉल अशी म्हत्वाची खातीं सांबाळटा. माविनाच्या कामाचेर नजर मारया. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या फुडारपणान येरादारी मंत्री माविन गुदीन हांणी मुख्यमंत्री गोंयचो टॅक्सी पात्रांव स्कीम हाडली. आज हे येवजणे खाला 2 टप्प्यांनी मेळून 155 जाणांक टॅक्सी दिल्यात. काम धंदो सोदतल्या गोंयकारांक पोटा पाण्याची वेवस्था. गोंयचो टॅक्सी पात्रांव स्कीम. सो कॉमन मॅन डज नॉट फील आपण टॅक्सी ड्रायव्हर, आपण ल्हान व्यवसाय करता, आपण व्हडले बिझनेस करता, आपण एक व्हडलो मनीस. गोवा पात्रांव टॅक्सी स्किमा खाला मुद्दम सांगपा सोदतात जे अपेक्षा नासली वा केन्ना तेंचे घरा फुडल्यान एक सायकल नासताली. फॉरगेट अबाउट मोटरसायकल. आज असली गाडी असता गोवा मायल्साची. सध्याचो काळ डिजिटल. वता थंय डिजिटल पेमेंट मोड. मे 2022 QR कोड कॉन्टॅक्टलेस पेमेंटची सुविधा चालीक लावन येरादारी खात्यांत सुद्धा डिजिटल मळार पावल मारलां. कॅश कावंटरार तात्काळत रावतल्या लोकांक डिजिटल पेमेंटाचो आयज मोठो आदार आनी थाकाय. कॉमन सर्व्हिस सेंटर म्हणजेच सामान्य सेवा केंद्रा सकयल येरादारी खात्यान भारत सरकाराच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सामान्य सेवा केंद्राच्या गांव पावंड्यार वेवसायीक प्रशिक्षण कार्यावळी दवरून ही सेवा केंद्रां सुरू केली. येरादारी खात्याच्यो ऑनलायन सेवा दिवंक 120 VLEक प्रशिक्षणूय दिलें. रस्त्यावयल्या अपघातांक आळाबंदा घालूंक 2022 सावन नव्या मोटर वाहन नेमा अंतर्गत नवे तालांव चालीक लायले. येरादारी खात्यान 2022-23 कायदो मोडपी 4632 जाणांचे परवाने रद्द केल्यात. रस्त्यांचे रुंदीकरण, स्मूथ रोड. आमी लोक मरपा जाय म्हूण स्पिडेन वचून करूना. आमी रस्ते करूना बरे पिवपाचे खूंय क्लबान, आनी मागीर गाडी देखून चलोवपा जायना जाल्यार उबे रावपा जायना जाल्यार गाडयेन बसपाचें आनी दुसऱ्या एक बॉम्ब कसो रस्त्यार हाडपाचो. ही आमचे बिलकूल आमी एलाव करपा जायना. आनी ताका लागून आमचे सेफ्टी कावन्सिलूय मेळपाचें आसा. ऑलरेडी स्ट्रिंजंट लॉज आर देर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजंट. इनफॅक्ट वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट आय फील फुडारा, इफ आय किल समबडी हॅविंग बींग ड्रंक, I should be made to pay for what that person would have earned rest of his life. पद्मासान कितले सुमार तो जोडपाचो तेजे फॅमिली दिवपा म्हाजेर जबाबदारी घालपा जाय. हें केल बगर कोण सुदारपा ना. दुसरें, एक खास्ती कशी थोडो तेम ते भितरूय आसपा जाय, तेन्नाच एक भिरांत कशी येतली. लॉ स्ट्रिक्ट केल्यार, एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट केल्यार ऑटोमॅटीक हें बंद जातलें. न्यू मोटर व्हेकल एक्ट आयले उपरांत, फायन्स इन्क्रीज जाले उपरांत थोडोच वेळ मातशें बंदी आयली. आतां लोक फायनूय दिता आनी फास्टूय चलयता. हें कितें? तुमची इच्छाच ना मातशें पूण हें करपा, सुदार हाडपा रस्त्यार, डिसिप्लीन ऑन द रोड्स. दीस थिंग शूड स्टॉप. सो वी वील बी वर्किंग इन दॅट डायरेक्शन very, very closely. It pains us to see so many accidents taking place. You even termed it as murder on roads. Of course, I am still saying when you are drunk, you have no control of yourself. You are a murderer on the road. You can murder anybody, including you'll kill yourself also. It's like you murdering somebody and you committing suicide. So I don't want this happening in Goa. भारत सरकाराच्या जड उद्देग आणि भौशीक उद्देगीक मंत्रालयाच्या जड उद्देग खात्यान जुलै 2020 कदंब येरादारी महामंडळाक 50 इलेक्ट्रीक बशी दिल्यात. गोय सरकारान केंद्र सरकारा कडल्यान भौशीक येरादारी सुदारपा खातीर फंड हाडला. जुलै 2021 सावन केंद्राच्या फेम 2 ह्या स्किमी सकयल 35 AC इलेक्ट्रीक बशी गोंयभर चलतात.
तशें उरिल्ल्यो 15 बशी ह्यो मे 2022 सावन पॅसेंजर वेवस्थेत आसात. ह्या प्रोजेक्टा खातीर चार्जिंग स्टेशन हे मडगांव डेपोत बांदलां. आजकाल वता वता थंय डिजिटल पेमेंटाची चलती. बारीक सारीक टपऱ्या सावन ते मोठ्या मोठ्या पसऱ्या मेरेन सगळी कडेन आयज डिजिटल पेमेंटाचो वापर. त्याच प्रमाण कदंबा सुद्दां आतां डिजिटल पेमेंट मोड वापरूंक लागल्या. कदंबान 1 एप्रील 2022 सावन नवें डिजिटल टिकेटिंग प्लॅटफॉर्म तयार केला. पॅसेंजरांक वन गोवा वन कार्ड, नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, डेबिट आनी क्रेडिट कार्ड, UPI वापरून तिकीट भरपाची वेवस्था केल्या. ट्रान्सपोर्टान हांव मुद्दाम सांगपाक सोदतां, माझी बस स्कीम आमी लॉन्च केला. आमी ही एकूच खातीर केला की खेड्यांनी जे कोविड उपरांत ट्रान्सपोर्ट नाशिल्लो, मुख्यमंत्री स्किमा खालार, मुख्यमंत्री माझी बस स्किमा खालार आमी हो इनिशिएटिव्ह घेतलेलो आसा. हायर करून टायमिंग हांवें सांगला 6 म्हयन्या भितर तुमच्या मोबायलार खंयची बस खंय वयता, खंयच्या वाठारांत ती पावता हें तुमकां दिश्टी पडटलें. हो बदल आमी हाडपाक सोदता. 2022-23 वर्सा येरादारी खात्याची रेव्हेन्यू येणावळ 414.76 कोटीर पावली. गोवा राज्य भौशीक येरादारी डिजिटल भाडे मिटर 2021च्या खर्चाची परतफेड स्किमी सकयल 2022-23 वर्सा 1290 लाभार्थ्यांक 1,44 लाख दिलो. रस्तो अपघातात सोंपिल्ल्यांक गोंय राज्य अंतरीम भरपाय 2020 स्किमी सकयल 2022-23 ह्या वर्सा 32 लाभार्थ्यांक 64 लाख दिल्यात. आमदार प्रत्येक गांवगिऱ्या वा खेड्यांत पावना आनी म्हणून अशा वेळार पंचायतीची भुमिका म्हत्वाची ठरता. गोंयांत एकूण 191 पंचायती. सगळ्या पंचायतींनी पंचायत प्रशासन सोंपेपणान चलचे म्हूण दर एका पंचायतींत सचिव आसा. सरकाराच्यो तरेकवार स्किमी, ताचे वेगवेगळे प्रकल्प लोकां मेरेन पावोवपाचें काम ह्यो पंचायती करता. कामाच्या वातावरणाक आनी कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेक नेट दिवपा खातीर गोंयभरच्यान पंचायत संचालकाचे मुखेल कचेरेंत येवपी लोकांक पणजे बस स्टँडा लागसार लागीं पडचें म्हूण पंचायत खातें पाट्यार नव्या जाग्यार शिफ्ट केलां. माविन गुदिनान पंचायत मंत्री म्हूण उल्लेख करपा सारके कांय बदल हाडल्यात. 1994तले गोंय पंचायती राज कायद्या अंतर्गत सेक्शन 47, 66, 68 आनी 72 दुरुस्ती करून तालुको पावंड्यार बांदकाम परवानो, व्याप्ती प्रमाणपत्र, व्यापार परवाने जारी करपाची प्रक्रिया सोपी केल्या. घर क्रमांक नाशिल्ल्या सगळ्या घरांची नोंदणी करपा खातीर आनी लायट तशेंच उदका जोडणी मेळून नागरिकांक फायदो जावचो म्हूण कलम 153(1)(अ) हाडला. तशेंच मंत्री माविन गुदिनाच्या कार्यकाळांत दीनदयाळ पंचायत राज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ह्या येवजणे खाला नवीन 25 पंचायत घरां पूर्ण जाल्यांत. तशेंच 14 पंचायत घरांचें काम चालू आसा. 37 नवे पंचायत घरांचो प्रस्ताव त्यांनी मांडला. उदरगतीची कामां सुटसुटीत आनी बेगीन करपा खातीर पंचायत खात्यान टॅक्निकल सेल नेमला. कार्यकारी अभियंतो, सहाय्यक अभियंतो आनी कनिश्ठ अभियंतो अशे टॅक्निकल अधिकारी नेमल्यात. 2 ऑक्टोबर 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन स्वच्छ भारत मोहीम चालीक लायली. देश कोयरमुक्त जावचो म्हूण मोहिमेचो हेत. हे मोहिमे सकयल गोंय राज्यान पंचायत खात्यान 57 पंचायतीची लिक्वीड आनी सॉलिड कोयरा वेवस्थापना खातीर गरजेच्यो सुविधा उब्यो केल्यात आनी डिसेंबर 2023च्या अखेरे मेरेन उरिल्ल्या सगळ्या 134 पंचायतींचो आस्पाव करपाचें लक्ष्य पंचायत खात्यान नजरे मुखार दवरलां. बेलिंग मशीन, शेड्स, इन्सिनेटर, ऑर्गेनिक कोयर कंपोस्टर, बायोगॅस प्लांट अश्यो वेगवेगळ्यो आधुनीक मशिनां सामुग्री अश्यो गजाली पंचायतीक दिल्यात. डोर टू डोर कोयर एकठांय करपाचे वेवस्थेत एजन्सी वा कंत्राटदाराची नेमणूक करूंक जाय. पंचायत खातें पंचायत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान अधिकृत केल्लो कंत्राटदार एम्पॅनलमेंटाच्या माध्यमांतल्यान वेंचपाचे प्रक्रियेत आसा. स्वच्छ भारत मिशनान आमचे पंचायती खालार बिसाइड्स द गार्बेज प्लांट आमी आख्खे गोंयान जायत्यो सुविधा, जायते मशिनरी, जायते पंचायती सपोर्ट दित आसा. स्वच्छता की और बढो म्हूण आमचे माननीय प्रधानमंत्रीचो प्रोग्राम आसा. तेका लागून निवडसण हाडपाक तुमी कश्ट करा. निवडसण विलेजींनी हाडून दाखोया आनी टॅक्निकल सेल जाला ते उपरांत म्हाका दिसता खूब आनी खूब विकास सगळ्या पंचायतींनी जावपा लागिल्लो आसा. झिला जे एरिया आहा थिंगाय जावपा लागिल्लो आसा
आणि तेका लागून हांव समजता तांकां चड फंड्साची गरज आसा. फुडारा आमी तांकां चड फंड्सूय दिवपाक प्रयत्न करतले सो दॅट ते काम खरें ते मुळावी काम जे आमी खेड्यांनी म्हणटा विलेजींनी म्हणटा ते काम जातले म्हूण. 31 ऑगस्ट 2019 ह्या दिसा गोंय राज्याक ODF ओपन डेफिकेशन फ्री जाहीर केला. गोंय सरकाराचे 31 डिसेंबर 2023 मेरेन गांव ODF प्लस जाहीर करपाचे टार्गेट. घर आणि व्यापार कर, निवासी दाखलो, उत्पन्न दाखलो, NOC, परवानगी, परवाने आदी सयत वेगवेगळे दाखले अश्यो गांवच्यो पंचायती कडल्यान जारी केल्ल्यो वा दिल्ल्यो म्हत्वाच्यो सेवा ऑनलायन करपाची प्रक्रिया पंचायत खात्यान सुरू केल्या. सध्या जल्म आणि मरण दाखलो सगळ्या पंचायतींनी ऑनलायन आसा. बांदकाम परवानो आणि व्याप्ती प्रमाणपत्र जारी करप TCP विभाग आणि हेर खात्यांक एकठांय हाडून ऑनलायन करतले. मिनिट्स ऑफ मिटींग नोंद करपा खातीर NICन सॉफ्टवेअर करपाक घेतला, जाका लागून मिटींगेंतले म्हत्वाचे मुद्दे चुकपाची शक्यता उणे जातली. ह्यो सगळ्यो ऑनलायन सुविधा ऑक्टोबर 2023 मेरेन तडीक लावपाचो प्लान. सरकार येणावळ वाडोवपा खातीर आनी लोकांक बऱ्यो सुविधा मेळच्यो म्हूण वेगवेगळ्यो सुविधा उपलब्ध करून दिता. चिंतन शिबीर हो राज्य सरकाराचो उपक्रम. अर्जाची फॉर्मां सोप्या पद्दतीन उपलब्ध करून दिवप. कागदपत्राचो वापर कमी करप म्हणजे झाडां मारपाचें प्रमाण उणें जातलें, बेगीन मंजुरी मेळटली. राज्यांत वेवसाय नोंद करपाची प्रक्रिया सोपी करपा खातीर एकत्रीत अर्ज तयार करप हाचेरूय चिंतन शिबिरांत विचार जाता. डिजिटल माध्यमांतल्यान पारदर्शकता आनी अकावंटेबिलिटी हाडप. मुखेल मंजुरी डीम मंजुरी सुरू करप अश्यो गजाली प्रक्रिया सोपी करूंक सुरू जाल्यात. गोवा IPBन 2014 वर्सा सावन आतां मेरेन 258 प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या. तातूंत 19,416 कोटी रुपयांचे प्रस्तावित गुंतवणुकीचो प्लान आनी 54,204 रोजगाराचो अदमास. गोंयांत गुंतवणूक प्रोत्साहन महामंडळा सकयल नवो प्रोजेक्ट माविन गुदिनान हातांत घेतला. उद्देगीक धोरण 2022 वरवीं 30,000 नोकऱ्यो तयार करप आनी 5 वर्साच्या काळांत राज्यांत 20,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक हाडपाचें ध्येय आसा. पर्यावरण पर्यटन, एडव्हेंचर पर्यटन, एंटरटेनमेंट, अन्न प्रक्रिया, शिक्षण आनी R&D हे व्हायट आनी ग्रीन वर्गाचे उद्देग हाडपाचेर उद्देग खात्याचो भर. राज्य आनी उद्देग हांचे मदीं विस्वास आनी सहकार्याचें वातावरण तयार करप हें सुद्दां उद्देगीक धोरण 2022चें उद्दिश्ट. थळाव्यांक रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध जावची म्हणूनय नव्या धोरणा खाला तरतूद केल्या. हांगा पयलीं सद्या इंडस्ट्री कोणूच येनासले. न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी केला तेन्नासून इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा तर्फे जे मान्य मुखेलमंत्री जे चेअरमॅन आसा आनी हांव थिंगा वायस आसा थिंगासून हांव सांगपाक सोदतां बऱ्यांतले बरे प्रपोजल येता पूण आमी तेच प्रपोजल ओके करता वीच वील जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड पर्टिक्युलरली लोकल यूथ. हेजेर लास्ट टायम कॉलिंग अटेन्शन गायलें म्हणून इंडस्ट्रीचेर सगळेच आन्सर केले म्हणून तरी आसतना हांव इतलें सांगपाक सोदतां म्हाजो आंकडो ते दिसा हांवें सांगला तो आय स्टँड बाय इट. प्रोजेक्टेड आउट ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स वीच IPB टील डेट 2023 ओके केला ते प्रोजेक्टेड इट शोज अबाउट 45,000 एम्प्लॉयमेंट. ओन्ली 14 प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट जाला, बाकीचे सगळे वर्क इन प्रोग्रेस. मे बी देर आर फ्यू वीच हॅव नॉट इवन स्टार्टेड द वर्क पूण मोर दॅन 10,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाला. आमी तोय आंकडो पयलो गोंयकारांक मातशें पूण घेयना कोणाकूच घेयना म्हणटा म्हूण आमी आंकडो जो पयलो तो 45% गोवन्स आहले. आय सेड वी वील डिवायज अ मेकॅनिझम इवॉल्व वेज वेर इन दे फील हॅपी टू टेक मोर लोकल्स म्हणजे एटलीस्ट 60% लोकल आसपा जाय 40% दुसरे आहले जाता. सो दीस इज गोईंग टू बी आवर पॉलिसी. जशी लोकवस्ती वाडटा तशी जमीन उणी पडपाक लागता. खंयचोय उद्देग वेवसाय करतलो जाल्यार आदी जमीन लागता. सध्या गोंयांत जमनीची मारामारी आशिल्ल्यान IPBच्या नव्या प्रोजेक्टांक खाजगी लँड बँक तशेंच एक्झिट आनी सरेंडर धोरण हाडपाचें थारायलां. ही धोरणां यशस्वी चालीक लागलीं जाल्यार राज्यांतल्या नव्या उद्योग हाडपाक मोठी आडखळ मेकळी जातली. मंत्री माविनाच्या कार्यकाळांत GIDCनूय वेगवेगळ्यो सुदारणा आनी गजाली चालीक लायल्यात. ताचेर नजर मारया. भारत उद्देगीक जमीन बँके कडेन 23 उद्देगीक इस्टेटीचें एकीकरण. बिझनेस प्रोसेस रिइंजिनियरिंगांतल्यान ऑनलायन प्रणाली सोपी जाल्या. 4 टप्प्यांनी जमनीची पावणी यशस्वी पद्दतीन जाता. गोंयांत 15 वयर IDC आसात. प्रत्येक IDCचे आपले प्रश्न आसात.
उद्देगाक वाट मेकळी जातली जाल्यार तांची तड लावंक जाय. IDC कनेक्ट ह्या कार्यावळीची सुरवात GIDCन केल्या. हे वरवीं गुंतवणूकदारांच्यो समस्या समजून घेवन तांच्यो अडचणी आनी आडखळी जाता तितल्या बेगीन सोडोवपाचें काम GIDCन केलां. लॉजिस्टीक आनी वेअरहावसिंग धोरण 2023. गोंयांत लॉजिस्टीक आनी वेअरहावसिंग धोरण सुरू केलें. ते वरवीं गिरायक आनी उद्देगीक उत्पादनांची जोडणी आनी येरादारी सुदारपाचो हेत. प्रस्तावित लॉजिस्टीक आनी वेअरहावसिंग धोरण 2023. लॉजिस्टीक आनी वेअरहावसिंग प्रकल्पा खातीर सिंगल विंडो वेवस्थेक बावटो दाखयला. लॉजिस्टीक आनी वेअरहावसिंग युनिटाक उद्देगाचो दर्जो. लॉजिस्टीक मळार नव्या गुंतवणूकदारांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर इन्सेंटिव्स दिवपाची स्कीम. शेतकी, नुस्तेमारी आनी थळाव्या उद्देगीक उत्पादनांचेर येरादारी खर्च उणो करप चल्ला. आंतरराष्ट्रीय आनी राष्ट्रीय उद्योगाचो एक्झिम ट्रान्सशिपमेंट हब म्हूण गोंयचें नांव वयर काडपाचें ध्येय. Goa can develop as one of the biggest trading hubs. हांव मुद्दम हांगा सांगपाक सोदता. म्हणून warehouse logistics and warehousing policy आमी इंट्रोड्यूस केला. warehousing and logistics policy. Goa can be the trading hub. आमकां मुर्मुगांव पोर्ट आसा, नॅचरल हार्बर आसा, आमकां मोपा एअरपोर्ट आसा, आमकां दाबोलीम एअरपोर्ट आसा, आमकां साउथ वेस्टर्न रेल्वे आसा, आमकां कोंकण रेल्वे आसा. इतली सुविधा आमकां आसले कारणान very safely I can say in due course of time आमचे पॉलिसी प्रमाणे इन्क्वायरी येता ते प्रमाणे फुडल्या 10 वर्सांनी तुम्ही पळयतले जी चढवड जावना, जे तुम्ही अपेक्षा करूना, जे तसले जॉब व्हाईट कॉलर जॉबा लागून जो लोक भायल्या गावांनी वयता त्यो जॉब हांगाच निर्माण जातले आणि गोडी आमचे गोंयकार जे भायल्या गावांनी आहा ते परते येवपाक शकतले. PM गतिशक्ती. केंद्राच्या PM गतिशक्ती प्लाना सकयल 28 गरजेचे डेटा थर अपडेट केल्यात. मुळाव्या साधन सुविधा आणि सामाजिक मळावयल्यान सोदिल्ले 179 अतिरिक्त डेटा थर PM गतिशक्ती सकयल एकठांय येवपाचे आसात. PM गतिशक्ती वरवीं गोंयांत पर्यटकांचे यो वच करपाचे टायम सिरीज मॅपिंग आनी विश्लेशनाचो वावर चलता. आमोणा आनी सांखळी हुंवाराचो धोको आशिल्ल्या थंय फ्लड प्रोन झोन घोशीत करून थंयच्या लोकांची वेवस्था सरकारी शाळा वा हॉस्पिटलां सारकेल्या सरकारी इमारतींनी करपाचो प्लान. PM गतिशक्ती प्रोग्रामा सकयल गोंयांक केंद्राकडच्यान 19 कोटींचो फंड हाडला. ताचो वापर वेर्णा उद्देगीक इस्टेटीची फेज 3 विकसीत करूंक जातलो. गोंयांत उद्देगीक धोरण 2022च्या स्किमी सकयल उत्पादनां उद्देगा खातीर 7 स्किमी चाली. राज्यांत केल्ल्यो 2 रोजगार निर्मिती स्किमी म्हळ्यार मुख्यमंत्री रोजगार स्कीम आनी गोंय राज्य आदिवासी रोजगार निर्मिती प्रोग्राम. झेड प्रमाणीत युनिटाक आनी गाडयो स्क्रॅप करपाच्या धोरणा वरवीं येवपी युनिटाक आदार जावचो म्हूण स्किमीत सुदारणा. गोंय सरकारान ह्या स्किमी सकयल आदींच 3.6 कोटी रुपया वितरीत केल्या. गोंयकारांक काजू उत्पादना खातीर रोजगार अनुदान स्कीम उद्देग खात्यान हाडल्या. 2022-23 वर्सा हे स्किमी सकयल सुमार 22 युनिटांनी अर्ज केल्यात. प्रधानमंत्री रोजगार निर्मित कार्यावळी सकयल 406 लोकांक रोजगार दिवपा खातीर गोंयांत 31 युनिटांक 143.84 लाख रुपया दिले. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्देग स्कीम चालीक लायल्या. हे स्किमी सकयल राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन युनिटांक 2022-23 वर्साचे लक्ष्य गाठपाक वैयक्तीक आनी गट वर्गा सकयल स्किमी लाभार्थ्यां मेरेन पावंक काम चल्लां. निकत्या जाल्ल्या पावसाळी अधिवेशनात दिल्ल्या उतरा प्रमाण माविनान भौशीक प्रवासी येरादारी सुदारपाक म्हजी बस स्किमी सकयल डिसेंबर 2023 मेरेन 99 ई-बसी रस्त्यार हाडपाचें थारायलां. विरोधकांनी हो विशय विधानसभेत परत काडलो. त्याचेर हो उपाय 15 ऑगस्टाक स्वातंत्र्याय दिसा माविनान आपले फुडले प्लान उलोवन दाखयले. एक ॲपाचेर वचपाची गरज आसा टॅक्सीवाल्यांनी. वी आर इन द एज ऑफ टेक्नॉलॉजी. वी कॅनॉट बायपास द टेक्नॉलॉजी. वी हॅव टू एडॉप्ट इट टू द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा एंड फॉर गोवा. हें तेणी चिंतपा जाय. आदले दीस गेले आनी आदले दीस ते काळ उरोना. They have to work hard, earn more money. And if some people can work earn 80,000 with a simple WagonR vehicle, if they have bigger vehicle, they get better quality tourists who pay more, they'll earn even more. तेच चिंतना. आदली एक ट्रीप मारपाची वा 2 मारपाची मॅक्सा सुशेगाद मागीर खंय तरी रिलॅक्स करपाक बसपाचें. हांव फुडलें उलयना, तांकां खबर आहा ते कितें करताले ते. आनी तितूनय बीन थोडे पात्रांव जाला व्हडले, तेंकडे 20-50 दोन गाडयो आहा आनी लढाई करपाक कोणाक लायता. तो एक टॅक्सी आहा, 2 टॅक्सी आहा, ते बाबडे रस्त्यार येता आनी हांकां सपोर्ट करता. हे 4-5 लिडर आहा.
इफ वी रेन दीस पीपल इन हेंचेर तरी सारकी कारवाय जाली हांव सोमते लायनीर येतलें. हांव तरी कडक रावला, पूण कितें आहा तें कोण तरी आमदाराक दोत्ता, कोण तरी मंत्र्यान दोत्ता, ते मागीर मोव पडटा आनी म्हाकाय मोव करता मागीर. पूण हांव हाल्ली आतां मोव जावपा ना. हांवें डिसायड केला खंय तरी शिस्त येवपा जाय, खंय तरी बरो एक प्रॅक्टीस कशी ट्रान्सपोर्टाची येवपा जाय आनी हे जाग्यार बसोवपा दीस इज द टायम. हे आमी आतां जाग्यार बसयना, केन्नाच जावपा ना. हांव नितीन गडकरी एप्रोच जाला तेन्ना हांव जाणा तेणें गोंयान जितलो पयसो दिला आमचे हायवे रुंदीकरण करपाक, ब्रीज बांदपाक, जे खंयचे स्टेटी तेणें दिवना. ऑफकोर्स तेणें खूब स्टेट हेल्प केला. आख्खे देशान तेणें एक चळवळ कशी केला इन ट्रान्सपोर्ट, समथींग युनीक. हांवें सांगलें गोंय ल्हान स्टेट, आमचे कडेन पयशे ना बस स्टँड बांदपाक, आमी अशेंच रावपाचें टुरिजम स्टेट. तुका कोणें बस स्टँड करूं म्हणल्यार हांव तुका बस पोर्ट दिता, मॉडर्न वन लायक अ एअरपोर्ट लॉन्च अशें म्हाका सांगपा लागलो. एंड आय वील मेक इट अ रियलिटी. आनी तो कितें उलयता करून दाखयता. गोंयचे खातीर गोंयांतसून स्टार्ट जालें. वायल एप्रिशिएटींग माय गोंयचो टॅक्सी पात्रांव स्कीम, ही सेड यू ऑल्सो वर्कड आउट समथींग युनीक, आय वील गिव समथींग युनीक. ही इज वर्किंग आउट समथींग, इट इज इन द फायनल स्टेजीस. तें केल्यार आमचे बस स्टँड पयले पणजे, मडगांव, वास्को, म्हापसा पयले इट वील बिकम लायक बस पोर्ट्स, मॉडर्न बस स्टँड, which I want to do as soon as possible. दाबोलीम एअरपोर्ट खंय तरी बंद जावपाचो आहा. मोपा एअरपोर्ट चालू जाले, फ्लायट्स डायवर्ट जाले. एज दी पयर 2 दीस पयलीं हांवें एक न्यू वॉशरूम इनॉग्रेट केला. तो वॉशरूम बेश्टो एक टॉयलेट न्हू, खूब व्हडलो. तितून इवन चेंजींग रूम आसा, म्हणजे टू हॅव बाथ चेंज एंड ऑल दॅट, लायक इट इज देर इन द नोन एअरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड, इंटरनॅशनल एअरपोर्ट्स. जेन्ना ते इतले पयशे मोडटा, आतां ओल्ड टर्मिनल मोडून 2 न्यू एरो ब्रिज येता. आतां तेंचे फुडें फर्दर एक्सपान्शन आहा. फुडें तेंचे एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिस आहा, थिंगा तितले फुडें व्हरून आनी 2 एरो ब्रिज, म्हणजे आनी 4 एरो ब्रिज घालपाक सोदता. सपोज तेंचें इंटेंशन आसलें, वेन इट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, विच इज अ गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन, दे वूड हॅव डन दीस एक्सपान्शन. हें बेश्टी अफवा उडयता. अणभवी आणि यशस्वी लोकप्रतिनिधी म्हूण माविनाची वळख. येरादारी खात्यांत लागपी कितलीशींच कामां ताणें केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीच्या फाटीक लागून करून घेतल्यात. खंयच्याय विशयाचेर खोलायेन अभ्यास करून ताचेर मदलो उपाय काडप माविनाची स्कील. केंद्रीय GST कावन्सिलाचो तो आदी सावन वांगडी आनी थंय सिनियरूच. ल्हान राज्याचे विशय GST कावन्सिला मुखार मोठे कळाशेन मांडटना GSTच्या खंयच्याय मुद्द्याचेर खंयच्याय फोरमाचेर माविन केंद्र सरकाराकूय यशस्वीपणान डिफेंड करतना दिसता. नॅशनल बिझनेस चॅनलांनी सरकाराची बाजू मांडपाक चडसो पॅनलिस्ट माविनूच. माविनाक केंद्रात वचन ताचें हेंवूय एक कारण. Now it is up to us as young people to think what we will do for society, for civil society, for people around us, at least matching 50% of the sacrifices made, including giving up their lives by our elders. So it is time to think what I do for my Goa, what I do for my India, what I do for my country. As John F. Kennedy had said, don't ask what the country can do for you, ask what you can do for the country. Therefore I am telling the youth, don't only think what government can do for you, think what you can do for society, what you can do for the better good of Goa.